योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. सांग्यारूच येतली IIT. पयला 10 लाख स्क्वेअर मीटर जागो. म्हयन्या भितर मुख्यमंत्री करतलो घोषणा. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले मिडियाक. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची सुधारायत भलायकी. नाजाल्यार हायकोर्टात घालतलो PIL. आमदार विजय सरदेसायाची सरकाराक शिटकावणी. हांगा न्हय थंय बाय. वचत थंय आडमेळीच आडमेळी. करमल घाटाची जाल्या अवती काय. घाटार परत अपघात. पुलिसांकडे ना क्रेन. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. हांगा न्हय थंय बाय अशी गत सध्या करमल घाटाची जाल्या. घाटार वचत थंय आडमेळीच आडमेळी येता. अपघात जायना असो दिसूच वचना. म्हत्वाचें म्हटल्यार गाडयो काडटले जाल्यार पुलिसांकडे क्रेन ना. मंगळारा ह्या घाटार परत 2 अपघात जाले, पूण कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पूण येरादारी मात वराची वरां आडून उरली. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. जेन्ना काणकोण साकून मडगांवच्या दिशेन वयता त्या वेळाचेर सगळ्यात पयलो लागता तो आमकां करमल घाट. ह्या करमल घाटाचेर इतले अपघात जाताले की ताका लागून ह्या घाटाक पूर्णपणे मरण घाट अशेंच नांव पडिल्लें. आनीक कांय तेंपार जर पळयलें जाल्यार हे जे अपघात जावपाचो सिलसिला मातसो कमी आशिल्लो, पूण आतां 4 दीस जाले पावस परत सुरू जाल्ल्यान ह्या करमल घाटाचेर आतां परत एक फावटी अपघात जावपाक सुरू जाल्यात. आयज सकाळची 6 वरांचेर ही येदी व्हडली लॉरी खास करून कारवारच्या दिशे साकून जेन्ना मडगांव वयताली त्या वेळाचेर ती हांगासर रस्त्यार पलटली आनी ह्या गाडयेचेर जे व्हडले लांबेरे पायप आशिल्ले ते पूर्णपणे रस्त्यार पडले आनी गाडी रस्त्यार पडलेल्यान पूर्णपणे रस्तो जो आसा हँग जालो. जेन्ना काणकोणच्या पुलिसेक कळ्ळें तांच्यांनी ज्या ज्युडिशरीच्या अंडर येता त्या कुंकळच्या पुलिसेक इन्फॉर्म केलें आनी ताच्या उपरांत हांगासर तांच्यांनी क्रेन हाडून काडटा म्हळ्यार जवळ जवळ 7:30 ते 8 वरां जालीं. आनी तेदो पर्यंत जो दोनी सायडीन रस्तो सारको हँग जाल्लो. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार जेन्ना हांगासर एक्सिडेंटान रस्तो हँग जालो आनी जेन्ना लोडाच्यो गाडयो वयर चडटाले त्या वेळाचेर त्यो गाडयोय कांय बंद पडले आनी त्यो गाडयो बंद पडिल्ल्यान परत आनी एक फावटी रस्तो जो आसा हँग जालो. म्हणजे दुश्काळाक 13वा म्हयना म्हणटा पळय तशें सिच्युएशन तयार जालें. पूण 2 ते 3 वरां लागून हांगासरल्या पुलिसेन गाडी काडलेली आसा. हो जो जरी करमल घाट जरी अर्दो कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्या अंतर्गत येता आनी अर्दो काणकोणाक जरी येता जाल्यार ह्या दोनूय पुलिसे कडेन आजुनूय जे आसा ती फूल टायम क्रेन नाशिल्ल्यान जेन्ना केन्ना अपघात जाता त्या वेळाचेर जवळ जवळ 2 ते 3 वरां झक मारीत पुलिसेक क्रेनीची वाट पळोवची पडटा. नाजाल्यार हाका आपय ताका आपय हे फक्त अश्यो गजाली कडेन दीस काडचे पडटा. हाजे खातीर गव्हर्मेंटान बेगिनान बेगीन हाका क्रेन दिवपाक जाय जेणे करून पुलिसेक जेन्ना रस्ते जेन्ना हँग जाता त्या वेळाचेर बेगिनान बेगीन जे आसा ती सिस्टमॅटिकली गाडयो सुरळीत करपाक जाय, वाहतूक सुरळीत करपा खातीर. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो ICU कोमात गेला अशें आपणें म्हणिल्लें, पूण आतां तो मेला. सर्टिफायड डेड. हें हॉस्पिटल सुदरोवपाक 15 दीस दितात. तितल्या भितर सुदारणा जाली ना जाल्यार हायकोर्टात PIL दाखल करतले. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान आयज अस्कीत दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलाक भेट दिवन थंयच्या सोयी गैरसोयींची पळोवणी केली. हॉस्पिटलांत बऱ्योच गजाली जाग्यार घालपाची गरज ताणें उक्तायल्या. आयकात विजय सरदेसायाक. This is our South Goa district hospital, which I had said in the assembly was in coma. हे हांगा जर आतां पळयलें जाल्यार हो ICU कोमान ना, हो ICU मेला सारको सर्टिफायड डेड. तुमी जर पळयला जाल्यार हांगा दिसतालें की कोविडान सुरवात जाल्ले हो ICU नवे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत चलत ना. ICU चलना. आमचो मुखेलमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर गोवा मॉडेलाच्यो खबऱ्यो उलयता. गोवा मॉडेल हो आमचो जो मॉडेल सर्वसामान्य मनशाक बेसिक फॅसिलिटी दिवंक शकना.
व्हडली बिल्डींग बांदल्या, ताजमहल बांदला आनी तातूंत भितर कांय चलना. लोकांक रेफरल हांगा व्हरचें पडटा खंय ते GMCन. आनी म्हाका सारकें म्हळ्यार हांव इतल्या खातीर हांगा आयिल्लो आहा ते काल म्हाका एका मनशान सांगलां की सारके थोडे प्रॉमिनंट लोक गेल्या दिसांनी जे मेल्यात ते ह्या हॉस्पिटलान दुर्लक्ष जाता म्हणून मेले. कित्याक तांचे कडेन फॅसिलिटीज ना. 400 कोटी मोडून हॉस्पिटल बांदना आनी हें हॉस्पिटल आतां सारकें ताका म्हळ्यार घुमटी दामून हॉस्पिटलाची हें हॉस्पिटल मारून तें एक प्रायवेट कोणाच्या तरी हातान दिवपाचो म्हाका दिसता सरकाराचो बेत आहा. नाजाल्यार आनी कांयच रिजन ना. बाय द मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साऊथ गोवा वीच हॅज आमकां देवा कडेन उलोवपी आमदार आहा. अशे म्हळ्यार व्हडले व्हडले लोक आहात जे BJPन गेल्या विकास करपा खातीर. ते लोक आज हांगा ह्या हॉस्पिटलाची दुर्दशा पळोवन कोणाची तोंडां सगळ्यांची धरिल्लीं आहा. कोण उलयना. ह्या हॉस्पिटलान दोतोर कमी आहा. ह्या हॉस्पिटलान नर्सी ना, MTS ना. रिक्विजिशन केलें जाल्यार मॅनेजमेंटा कडेन खबर ना. त्या निमतान विजय सरदेसायान भलायकी मंत्र्याचेर हल्लाबोल केलो. पळयात. आमचो हेल्थ मिनिस्टर नवो टावन प्लॅनिंग एक्ट करपाक आतां बिजी आहा आनी ताणें सांगलां की आपल्याचे बापायन केल्लो टावन प्लॅनिंग एक्ट आपूण नवो करतलो. सो म्हाका दिसता ताका टायम ना. साऊथ गोवा खातीर टायम ना. लोकांनी साऊथ गोवा इलेक्शनाक मत मारतना लोकसभेच्या हें तकलेन धरूंक जाय. कित्याक आमचे खातीर हॉस्पिटल केलां जंय धाडून लोकांक ते मारूंक सोदतात. हें सादें म्हळ्यार एक सादे भाशेन जर सांगतलो की साऊथ गोंयचे लोक मरू, साऊथ गोंय मरू, चड करून साश्टीकार मरू, हें सरकाराचो विचार. हांव सरकारा कडेन चड करून विश्वजीत राणे कडेन स्पेसिफीक एक सांगता की 15 दिसांनी ताणें ह्या हॉस्पिटलाक कितें प्लॅन आहा तो सांगचो. नाजाल्यार आमी डेली हांगा एजिटेशन करतले. सरकारान आमकां प्लॅन सांगचो. हांव ताजे कडेन आज चीफ सेक्रेटरीक लेटर बरयतलो हे स्टेट ऑफ द हॉस्पिटल. कित्याक हें जर करना वी विल हॅव टू मूव अ पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन इन द हायकोर्ट. दॅट इज द नेक्स्ट थिंग दॅट वी विल डू. की साऊथ गोंयचे जनतेचे वतीन वी विल हॅव टू मूव PIL इन द हायकोर्ट. हॉस्पिटल चलना आनी हांगाच्या लोकांक मारपाक सरकाराचो प्लॅन आहा. म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा. आणि आज प्रत्येक एक सादो मनीस ICU जेन्ना पळय तो पडटा तेन्ना एक 20 ते 25 हजार रुपया मनशाक खर्च येता पर डे ICU. सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी न्ही. आनी येदो व्हडलो जो पळय हो जागो आसा तो करून असो डेड दवरप दिस इज क्रिमिनल. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आनी निखिल जल्मी. गोंय मुक्ती झुजांत वांटो घेतिल्ल्या सगळ्या झुजाऱ्यांचे जावं ते गोंयांतले जावं गोंया भायल्यान आयिल्ले स्मारकाची दुरुस्ती करतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. गोंय मुक्ती झुजांतलो एक मुखेल झुजारी त्रिस्तांव द ब्रागांझ कुन्हा म्हटल्यार TB कुन्हाचे पुण्यतिथी निमतान मुख्यमंत्र्यान ताका मानवंदना दिली. गोंय मुक्तीतले TB कुन्हा हांचे योगदान केन्नाच विसरचे नात.
तेच बरोबर गोंय मुक्त करपा खातीरच्या झुजात जाणी बलिदान दिले तांच्यो यादी शासना खातीर जपून दवरतले अशेंय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. इनकी डेथ एनिवर्सरी है और मैं आज के इस दिन पर अवसर पर इनको याद करता हूँ. गोवा के जो फ्रीडम स्ट्रगल में जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इनमें से डॉक्टर टी.बी. कुन्ना, इनको याद करना हमेशा के लिए ज़रूरी है और गोवा सरकार हमेशा के लिए उनको आदरांजलि का ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन करते हैं. खास करके हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से उनको श्रद्धांजलि आदरांजलि हम यहाँ पे देते हैं. गोवा सरकार और गोवा के लोगों की तरफ से मैं सभी फ्रीडम फाइटर्स के साथ साथ डॉक्टर टी.बी. कुन्ना, इनको आज के इस अवसर पर मैं इनको याद करता हूँ. और गोवा सरकार हमेशा के लिए गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में जितने सारे गोवा के फ्रीडम फाइटर्स थे और ऑल इंडिया लेवल के फ्रीडम फाइटर्स यहाँ आके जिन लोगों ने यहाँ की प्राण की आहुति दी थी, उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को हमेशा के लिए उनको याद करते आई है. इसलिए सभी फ्रीडम रिलेटेड मोनूमेंट्स हम फिर से एक बार यानी रिनोवेट करने का काम हमेशा के लिए चालू है. अभी भी पत्रा देवी का स्मारक कुछ दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा, उसका इनॉग्रेशन लोकार्पण भी करेंगे. आज इस अवसर पर फिर एक बार मैं डॉक्टर टी.बी. कुन्ना इनको याद करता हूँ. इनका फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा के लिए लोगों के मन में रहेगा, लोगों के दिल में रहेगा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी शिवानी सांगेलकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हय, IIT येता आनी ती सांग्यारूच येता. 10 लाख स्क्वेअर मीटर जागो पयला खंय. म्हयन्या भितर त्या विशीं घोशणा जातली. मुख्यमंत्री जाहीर करतलो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान IITचेर मोहर लायलो. काणकोण 70 सांगे फोण्या करत शेवटाक सांग्यातच IIT येता खंय. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. इतलेच की पयलीं जर येवपाची आसली थंय न्हू दुसरी सुवात घेतल्या. 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीत. आयकात फळदेसायान दिल्ली म्हायती. IITचे आम्ही ऑलमोस्ट इट इज इन द फायनल स्टेज नाव अँड आमच्या बाकीचे जी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा. ओनली एट एनी पॉयंट ऑफ टायम द डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम ऑफिशियल डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑर द गव्हर्मेंट. माननीय मुख्यमंत्री तेजे हें करपाक शकता. केन्ना पर्यंत? नो इट इज आय थिंक विदिन दिस मंथ. फाउंडेशन स्टोन. No, within this month the declaration will happen. Then there are a lot of other formalities to be done, and then all that the government of Goa may not be able to tell you what is the date of foundation. But before that there are a lot of things to be done. But once the selection of land is done, then everything is cleared. आता त्या पयलींच्या लँडार येयना तर ना पयलींची लँड आशिल्ली ती सफिशियंट लँड नाशिल्ली. ह्यूज ऑफ दॅट वॉज नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, अ माउंटेन. So that's why the IIT people rejected it. It was not because the people have objected. The IIT site selection committee has rejected because it was not sufficient. The 4 lakh square meters of area was under the non-development this area. आता कितली एरिया टोटल यूज करू? Ata, let us see, we have seen a land of 10 lakh square meters of area. Government is trying to get a minimum land. I mean, तातून भितर negotiate करतात. काय नाही. If we have excess land and it can be utilized for some other purpose also. लँडाचे अजून फायनलायझेशन जाऊन लँडाचे फायनलायझेशन झाले आसा. गव्हर्नमेंट विल गो अहेड विथ द 10 lakh square meters of land. काणकोणा IITची घोशणा जाल्ली पूण थळाव्यांनी उदक, रानजीव, सैम अशा विशयांचेर तिका विरोध केल्लो. उपरांत विश्वजीत राणेन मेळावली 70 साम्राज्य पातळावपाचे थारायले. थंय तर इतलो विरोध जालो की बायलां भुरगीं पुलिसांची वाट आडावन जमनीर न्हिदली. शेवटाक विश्वजीत राणेंक आपलोपण फाटीं घेवचो पडलो. सांग्यारय विरोध जालो. ती सुवात खंय IIT वाल्यांनीच न्हयकारली. आता ती दुसरे सुवातेर येता. आता वाट पळोवपाची ती फळदेसाय सांगता ते प्रमाण ऑफिशियल घोशणेची. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवार बर्वे आनी संगीता ओली. पेडणे ही कलाकारांची रंगभूंय. हांगा तरणाट्या सावन जाणट्या मेरेन सगळ्याची रंगाची उधळण करतात. लोकांच्या आंगात कला ठसठसून भरल्या. चवथीक ताका वाड मेळटा. तांची कला फळटा. आंगातली कळाशी दाखोवपाची संद मेळटा. कोरगांवच्या सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळाच्या तरणाट्यांनी केल्लो शिवकालीन मंदिराचो सोबीत देखणो देखावो दाखयता आमचो रिपोर्टर संदीप कामुलकार.
कोरगांव सार्वजनीक गणेशोत्सव हो 11 दिसाचो गणपती कोरगांव हांगासर सार्वजनीक गणपती फाटल्या जवळ जवळ 57 वर्सां पुजलो वयता कोरगांव हांगासर, जेची स्थापना आदले आमदार पयलींचे आमदार विजय कामोलकर हेणेन सुरवात केल्लो आनी हो जो गणपती आसा तो 57 वर्सां पयलीं स्थापलेलो आनी 2-3 वर्सांनी परत 60 वर्सां कंप्लीट करपाच्या वाटेर आसा आनी तेची जर प्राप्ती जर पळयत जाल्यार तेची प्राप्ती म्हणटा तशी भरपूरच आसा. कितलोसोच लोक हांगासर येता, दर्शन घेवपाक येता, दुसरे नवस उलोवपाक येता आनी अशें म्हटलें वता की हो जो गणपती आसा तो नवसाक पावता असो. खूब जाणांचें म्हणणें आसा की हो गणपती नवसाक पावता. ह्या वर्सा देखावो जो केल्लो आसा तो शिवकालीन मंदीर अशें केल्लेलें आसा. तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता तें शिवकालीन मंदीर कशेंच आसा आनी ह्या सायडीन आसा एक गणपती पुजलेलो आसा. आतां हांगासर जवळ जवळ भरपूर टुरिस्ट येता पळोवपाक आनी दर वर्सा हांगा गर्दी आसता. पिक्चर लायला थंय बॅनर ते हांगाच्या गांवच्याच भुरग्यांनी केला. कोणा परतून तेंच्यांनी ह्या फावटी फाटल्या फावटी तरी कोणा परतून तेंच्यांनी हें घेतलेली आयडिया घेतली. ह्या वर्सा तशें ना, तेंच्यांनी केला. हे पुरातन शिवकालीन मंदीर आसा असं देखाव्या शिवकालीन तेचे वेवस्थीत शिल्पां अशी हे केल्ली आसा. एका सायडीन म्हणजे उदक व्हांवता, उदकाची तळी आहा, परत एक धबधबो आहा, अशें चित्रां पळयण्या सारकें आसा हे. हांव लोकांक ह्या द्वारे विनंती करता की त्यांनी वेळात वेळ काडून पयलीं कशे लोक माशेलान आनी खंय अशे वयताले तशेंच कोरगांवानूय येवचे. त्यामुळे कोरगांव गांवूय पळयतले आनी कमळेश्वराचें दर्शन जातलें आनी त्या भायर शिवकालीन मंदीर आहा तें तुमी पळोवंक शकता, तेचो आनंद घेवं शकता आनी तुमचे कमेंट मारूं शकता. कितले आसा गणपती? कितके गणपती आमचो 11 दीस दर वर्सा. आमकां आनी बाकी कांय नाका, आमचो 11 दिसांनीच आमी गणपती येता. गेली 58 वर्सां तीच प्रथा आसा. फक्त एकाच जेन्ना 25 वर्सां जाली तेन्ना 21 दीस गणपती दवरलेलो, पण आतां आमी 11 दिसूच गणपती. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. IMDन शेनवारा मेरेन येलो अलर्टाची शिटकावणी वाडयल्या. ह्या सप्तकात घसघशीत पावस पडटलो. वीज आनी खर वारो पावसाक सांगा दितलो, हवामान विभागान सुचोवणी दिल्या. सकाळी घसघशीत पावस पडलो, पूण उरिल्लो दीस सुकें उरलो. एकंदरीत हवामान सुखदिणें आसलें. चडांत चड 27 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. बुधवारा IMDन घसघशीत पावस पडपाचो अदमास काडत गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय कडेन वीज पडूं येता. वेगान वारोय घोळटलो. लोकांनी सादुरताय बाळगुपाची IMDन सल्लो दिला. तापमान 30 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगतीं उरूं येता. फुडले 5 दीस पावसाची शक्यताय. शेनवार मेरेन गोंया खातीर येल्लो अलर्ट. बुधवारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 30 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. IMDचो बोट दनयांक खर वाऱ्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.